गोंय प्रदेश भाजपाच्या केंद्रीय समितीन पणजे पोट वेंचणुकेक उमेदवारी कोणाक दिवची हाचेर पणजेच्या नगरसेवका बरोबर भासाभास केली। बुधवारा पणजेंत भाजपाच्या मुख्यालयान पणजेची मंडल समिती आनी नगरसेवका बरोबर चर्चा करपा खातीर केंद्रीय समितीचे वांगडी श्रीपाद नाईक, भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकार आनी समितीचे हेर वांगडी हजर आसले। पणजे पोट वेंचणुकेचो उमेदवार म्हूण 3 नांवां समिती कडेन आयल्यात आनी ताचेर निर्णय घेवपा खातीर बेरेस्तारा मेरेन निर्णय जातलो अशें तेंडुलकार आनी श्रीपाद नायकान म्हायती दिल्या। सगळ्यांची मतां कोण आमचे कॅन्डिडेट्स आसो सगळ्यांची कावन्सिलर मागीर एक्स कावन्सिलर आमचे मंडल कमिटी आनी हांगसरले प्रमुख लिडर मतदारसंघाचे हांचे कडेन चर्चा चालू आसा कोणाक तांचें मत आयकून घेता। When it can be finalized? Finalize tomorrow within one day. आमी आज मेळपाक सुरू केलां आनीक मंडळ समिती मेळटले आनी फाल्यां पर्यंत सगळे रिपोर्ट ते दिल्ली धाडटले। केन्नाय एनी टायम ग्रीन सिग्नल ते दितले आमकां त्या प्रमाणे ते दिल्लीसून डिक्लेअर करता कॅन्डिडेट। तशी 2-3 नांवां आसा न्ही, येता पेपरान तुमी वाचतात। भाजपाच्या समितीन आमकां आमची मतां विचारिल्ली त्याचेर पक्षान निर्णय घेवचो आनी उमेदवार जाहीर करचो। आमचें तशें कांय ना अशें समितीक कळयलां अशें नगरसेवक मिनीन डिक्रूजान सांगलें। तशेंच पणजेच्या उमेदवारी खातीर आपली इच्छा आसा अशें मिनीनान जाहीर केलां। See, the High Command wanted to finalize on the candidate. Okay. So, tenka candidate कोण तो पोंग जाय. So, every corporator was called. I don't know other corporatorन कितें उलयलां तें, पूण म्हाका तेणी विचारलें कोणाक हें करुया काय म्हणून। सो द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड देम कोण कॅन्डिडेट थारायला काय म्हणून। तेणी स्ट्रेट सांगलें आमी कोण कॅन्डिडेट थारोवंक ना, थारोवपाचें। सो हांवें ताका स्ट्रेट व्यू सांगला की पार्टी तुमी डिसायड करता की आमी तयार आसतले आनी आय एम रेडी सिन्स आय एम देयर इन दीस पार्टी फॉर लास्ट 14 years. I'll be working sincerely as I have done it earlier. Options काय दिले? तिणी ऑप्शन्स आमकां कांयच दिवना। तिणी पळोवंक जाय न्हू, हां तिणी चिंतूंक जाय न्हू। सिन्सियरिटी, डेडिकेशन, आय एम अ कॅथलीक ऑल्सो, दे हॅव टू कन्सिडर ऑल दीस थिंग्स एंड वायल सिलेक्टिंग और डिसायडिंग ऑन द कॅन्डिडेट दे आर थिंकिंग ऑन दीस लायन्स। म्हाका जाय म्हणून सांगूंक जायना, दे शूड एप्रिशिएट माय वर्क, दॅट्स इट। You are thinking that party should think about you. Yeah. I'm not saying that, but You feel? I'm not thinking on that lines also. I went it straight saying that who is the candidate they have decided. They have said nothing on this issue. So what are your views? I said you all decide on any candidate. Even they can, we are 13 of us corporators are there. Everybody they can decide. I'll be ready to work it for them. That's No.